योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन. 188 IPC सँक्शना अंतर्गत कोविडचे निर्बंध खर करत मुख्यमंत्र्यान वाडयले लॉकडाऊन. 10 मे मेरेन चालू उरतले. कलम 144. सगळे नेम पाळटले खरसाणीन. लोकांनी दिवचे सहकार्य. मुख्यमंत्र्याचो उलो. लोकांनीच पाळले 3 दिसाचे लॉकडाऊन. कांय कडेन लोकांनी पाळले नात नेम, जाल्यार कांय कडेन दुकानां बरोबर रस्ते जाले किण्ण. पूण गस्ती वयले पुलीस मात खंयच आयले नात दिसून. गोंयांत कांय सुवातींनी चिवल्लो पावस. आयजूय येवं येता जोगलायत आनी गडगडायत गोंयचो पावस. आनी आतां आयच्यो खबरो विस्तारान. मुख्यमंत्र्यान आनीक 8 दिसां खातीर लॉकडावन वाडयला. सोमारा 3 मे सावन सकाळीं 7 सावन ते सोमार 10 मे सकाळीं 7 मेरेन. फाटल्या लॉकडावना वरीच गरजेच्यो सगळ्यो सेवा चालू उरतल्यो. तशेंच फाटले खेपे घाल्ले निर्बंधूय लागू उरतले. सरकारान घातिल्ले निर्बंध लोकांनी खरसाणीन पाळचे असो उलो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मारला. गोंयांतले लॉकडावन 10 मे मेरेन वाडयला अशें आयतारा मुख्यमंत्र्यान जाहीर केलें. हाचे आदीं 3 दिसांच्या लॉकडावना वेळार लोकांनी SOP पाळूंक नाशिल्ल्यान परिस्थिती कठीण जाल्ली. देखून सरकारान जाहीर केल्ले SOP हे खेपे लोकांनी खरसाणीन पाळचे. SOP मोडप्यांचेर खर कारवाय करतले हाचो ताणें पुनरुच्चार केलो. गरजे भायर भौशीक सुवातांनी भोंवपाचें टाळप, मास्कांचो वापर करप, समाजीक अंतर राखप अश्यो गजाली लोकांनी लागणूक म्हूण पाळच्यो अशें ताणें मागलां. आयच्यान लॉकडावन आसचो ना, परंतु गोंयांत वाडलेल्यो केसीस आनी गोंयांत आमी पळयता मृत्यू दर वाडला. ह्या सगळ्याचो विचार करून गोंय सरकारान विचार केला की कोविड-19 रेस्ट्रिक्शन्स ही स्ट्रिक्टली फॉलो करपाचें गोंय राज्यान ठरयलां. आनी हे निर्बंध जे आसात हे आमी मुद्दामून इतक्याच खातीर घालता की आमी पळयलां की आमी कितलेशेच पद्दतींत लोकांक सांगून पळयलें, गरज नासतना घरा भायर सरूं नकाच. ही वेळ आयिल्ली आसा तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याची. तुमी सगळ्यांनी जर सहकार्य दिलें जाल्यारूच आमी कोविड-19चेर आमी परत एकदां विजय मेळोवपाक शकतले. हांव तुमच्या लागीं मागता की आमी कोविड-19 रेस्ट्रिक्शन्स जे निर्बंध घालता तांचें पालन तुमी सगळ्यांनी करचें ही अपेक्षाय तुमच्या कडेन दवरता. फाल्यां सोमार सकाळीं 6 पासून सकयल आशिल्ल्यो एक्टिविटीज बंद उरतल्यो. भितर कॅसिनो, बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऑडिटोरियम, कम्युनिटी हॉल ह्यो प्लेसीस बंद आसतल्यो. रिवर क्रूज, वॉटर पार्क, एंटरटेनमेंट पार्क बंद आसतले. सिनेमा, जिम, स्पा, मसाज पार्लर, सलून, सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट झोन विथ शॉपिंग मॉल्स हे बंद आसतले. स्विमींग पूल, स्कूल, कॉलेजीस, एड्युकेशनल अँड कोचिंग इन्स्टिट्यूट एक्सेप्ट फॉर द एग्जामिनेशन हाच्या खातीर बाकीचे वेळ बंद उरतले. रिलिजियस प्लेसीस पब्लिका खातीर बंद आसतले. बाकीचे तेंचे कस्टुडियन आसतल्यो तेंच्यो पुजा आर्चा ह्यो करपाक काय हरकत ना. त्याच बरोबर सकयल आशिल्ल्यो एक्टिविटी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड आसतले. तितूर सोशियल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकाडमीक अँड कल्चरल फंक्शन्स ही पूर्णता बंद आसतली. हाची चत्राय सगळ्या लोकांनी घेवची. ताच्याच बरोबर लग्न समारंभ हाच्या खातीर 50 लोकांक फक्त डेप्युटी कलेक्टर्स हाच्या कडल्यान परमिशन दिले वयतले. हाच्या व्यतिरिक्त बाकीच्या सगळ्या जाणांक कसल्योच एक्टिविटी ह्यो एलाव आसच्यो ना. क्रिमेशन्स हाच्या खातीर फक्त 20 लोकां खातीर परमिशन्स आसा. तांच्यांनी वेगळे डेप्युटी कलेक्टरा कडेन परमिशन्स मागपाची गरज ना. एक गजाल म्हत्वाची आसा की कोविड रेस्ट्रिक्शन्स हाचें पालन आमी सगळ्या जाणांनी आमकां जीवन हें म्हत्वाचें आसा ताच्या खातीर आनी त्याच बरोबर आमकां सगळ्यांनी नॉर्म्स पाळचे हें गरजेचें आसा. हे सांगता आसतना एक गजाल मुद्दामून सांगता हांव की अंडर द सेक्शन 188 अंडर द इंडियन पिनल कोड ऑफ सेक्शन 51 to 60 डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲक्ट 2005 ह्या ॲक्टाच्या सकयल हे जरी कोणी नॉर्म्स पाळेना जाल्यार तेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन्स घेतली वयतली. कोविड रेस्ट्रिक्शन्स हे स्ट्रिक्टली राज्यांत फॉलो केले वयतले. आमकां कोविड मॅनेजमेंट करपा खातीर आयज पर्यंत सगळ्या लोकांचें सहकार्य ज्या ज्या पद्दतीन लाभलां. म्हाका दिसता म्हजे गोंयकार भाव आनी भयणी सगळे जाण कोविड रेस्ट्रिक्शन्स हे राज्यांत स्ट्रिक्टली फॉलो करचे पडटले. आमी लॉकडावन जरी राज्य करिना आसले जाल्यार कोविड रेस्ट्रिक्शन्स हे राज्यांत फुडल्या 8 दिसां खातीर इम्प्लिमेंट करता आनी ते कोविड रेस्ट्रिक्शन्स जे आसा ही जनता
पुराय पद्दतीत फॉलो करतली आनी कोवीड मॅनेजमेंट करपा खातीर आमी सगळ्यांचो जीव वाचोवपा खातीर आमकां तुमच्या सगळ्यांचें सहकार्य अपेक्षीत आसा. निश्चितच परत एकदां हांव म्हज्या भाव भयणीक रिक्वेस्ट करता की कोवीड रेस्ट्रिक्शन्स जे राज्यान लागू केला फाल्यांच्यान परत एकदां फुडल्या सोमार पर्यंत त्या कोवीड रेस्ट्रिक्शनाचें जर आमी वेवस्थीत रित्या पालन केलें जाल्यार आमी बऱ्या पद्दतीचे कोवीड रेस्ट्रिक्शन्स कोवीड मॅनेजमेंट करपा खातीर तुमच्या सगळ्यांचें सहकार्य आमकां लाभतलें. आमकां कोवीड केसीस कमी करपाच्यो आसा, आमकां कोवीड डेथ हे कमी करपाचें आसा. लॉकडावनाच्या काळांतले निर्बंध. भौशीक येरादारी पुरायपणान बंद आसतली. कॅसिनो, बाजार, बार, रेस्टॉरंटां बंद. सप्तकी बाजार, मनरिजवणेची केंद्रां बंद. बार आनी रेस्टॉरंटांतल्यान होम डिलिव्हरी चालू. गरजेच्या वस्तूंची दुकानां उक्ती आसतली. दुकानां उक्ती दवरपा खातीर वेळेचें बंधन आसचें ना. लोकांनी आबूज जावन दुकानांनी गर्दी करची न्ही. उद्देगीक येरादारी तशेंच कंपन्यो चालू उरतल्यो. लग्न कार्यां खातीर उपजिल्लोधिकाऱ्याची परवानगी गरजेची. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. अर्धवेळचे लॉकडाऊन सोमारा सकाळी सोंपता. अशें आसलें तरी जायत्या सुवातींनी कोविडाक लागून निमणो श्वास घेतिल्ल्यांच्यो बेडी आनी ऑक्सिजनाचो उणाव लोक सरकारी नेम पाळिनात असो अनुभव दिवपी बातम्यो आयकूंक आयल्यो. गोवा 365 काल आंबे विकते घेवपा खातीर घाल्ल्या गिट्टीची बातमी दाखयली. आयज आंब्या बरोबर भाजयो घेवपा खातीर गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी. ताजी भाजी जायच, दुबाव ना. पूण एके वटेन लोकांक बेडी मेळनात, ऑक्सिजन ना, वखदां पावनात जाल्यार सरकारान घालून दिल्ले नेम पाळपाक इतलें जिवार येता. आनी गरज ना जाल्यार भायर कित्याक हेडपाक जाय? खास करून तरणाटे मोठ्या संख्येन बळी वचपाक लागल्यात हें कळून लेगीत कितें करप तें आतां आमीच थारावचें पडटलें. आयज लॉकडावनाचो 3रो दीस. मडगांव कारखान्यान मडगांवच्या मार्केटवाल्यांनी हो लॉकडावन कडकडीत पाळिल्लो आसा. तेंच्यांनी पयलो दीस, दुसरो दीस आनी तिसरो दीस सारके आपली दुकानां सारके बंद दवरलेली आसा. खंयसरूच कांयच चालू ना. फक्त एक सोडले जाल्यार एसेन्शियल्स शॉप्स म्हटल्यार फार्मासी आनी एक बाकी तशें दुधाचे तशें दुकानां. पूण हांगा जे सकाळ फुडें मार्केट भरता पिंपल कट्टा कडेन तेंच्यांनी हे लॉकडावन तितलो पाळोवंक ना. तेंच्यांनी 3 दीस आपलें मार्केट चालू दवरलें. तशेंच आमी पळयल्या रस्त्यार हांगासर यंगस्टर आसा ते 2 व्हिलर घेवन भोंवताले ते दिश्टी पडटाले. तांकां कांय कोरोनाचो भंय बी आनी तशें कांयच पडून वचूंक नाशिल्लें. तसो आमचे मडगांवचो होलसेल फीश मार्केट आसा तांच्यांनी बी थंय गर्दी जाता म्हणून हे सगळे मार्केट आपल्याले 2 दीस बंद दवरले. तशेंच लोकांची आतां मागणी आसा की हो लॉकडावन असो वाडून कडकडीत लॉकडावन करचो आनी एक कमीत कमी 8 दिसाक लॉकडावन करचो असो सगळे लोकांची मागणी आसा. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकर आनी फोंडेच्यान कृष्णा नायक. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांतले 3 दिसांचे लॉकडावन सोंपत आयला. लोकांक आनी पसरकारांकूय लॉकडावन वाडयल्ले जाय, पूण तें खर आसचें म्हटल्यार 100% पाळचें अशें तांकां दिसता. अर्दुगटे लॉकडावन करचे परस आनीक 15 दिसांचे पूण खर लॉकडावन घालचें अशें मानप्यांचो आंकडोय वाडत चल्ला. आमच्या खबराकारांनी सावड्डें, कुडचडें, काकोडें, केपें, मडगांव, फोंडें, दिवचल, कळंगूट अशा वाठारांनी वचून लॉकडावनांतली परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. पेट्रोल पंप, हेल्थ सेंटरां, भाजी मार्केटां अश्यो कांय अत्यावश्यक सेवा सोडल्यो जाल्यार बाकी सगळें किण्ण जाल्लें. रस्त्यांचेर चुकूनच कोण तरी दिश्टी पडटालो. पळयात लॉकडावनाचे हे देखावे.
गोवा गव्हर्मेंटान 3 दिसांचें लॉकडावन जाहीर केलें आनी बिरेस्तारा सांजेचें लॉकडावन सुरू जाल्लें शुक्रार शेनवार आयतार जाता. फाल्यां सरकारान जालो ओपन जाल्लें. फाल्यां सरकार फुडलें कांय जाना. पूण लोकांची मागणी आहा की लॉकडावन फुडें व्हरचें. आज 3 दिसांच्या लॉकडावना भितर सावड्डे, कुडचडे, काकोडा हे एक जेन्ना आमी पळोवणी केली तेन्ना पळोवपाक मेळ्ळें की चडशे लोकांनी शॉपां आपल्याले बंद दवरलीं. तातूंत भितर सगळी ग्रॉसरीज खंय चालू आसताली. भाजीची आसा शॉपां ती चालू आशिल्ली. खंय पेट्रोल पंप चालू आशिल्ले, कांय बसीस चालू आशिल्ल्यो, कांय लिक्कर शॉप होलसेल चालू आशिल्ली, बाकी ओवरऑल फार्मासीज चालू आशिल्ल्यो. अश्यो कांय कितें जे एसेन्शियल म्हणटा एसेन्शियल गोश्टी थोडी चालू आशिल्ल्यो आनी तातूंत भितर टेक अवे हॉटेल्स आसा तातूंत ते हॉटेल्स थोडी चालू आशिल्ली. लोकसंख्या तशी पळोवपा आज सावड्डेचो मार्केट आज आयतार म्हळ्यार बाजार पूण हजारांनी लोक असतात मार्केटाक. पूण खंयच कांय दिसना. एक 5% लोक खंय तरी आपल्याले बारीक बारीक डेली कितें नेसेसिटी आसता घेवपा आयले आसतले मार्केटाक. पूण म्युन्सिपालिटी हाजो पंचायतीचो खंयच रोल दिसना. हांणी तर रोल केलो जाल्यार एक केसीस लोक घरां भोंवपाक कमी जाले. ही चेन तुटतली आनी फुडें लॉकडावन कमी सरकारान सांगलें तशें अजून तरी वाडूना पूण कमी दिसां भितर ह्यो चेन तुटतली जाल्यार लोकांनी घर रावप अशें दिसता. गोवा 353 प्रवर सावड्डेकर सावड्डेच्यान. केप्यां कुंकळे बाळे सगळें सामसूम दिसून आयलें. पसरकारांनी आपणे जावन दुकानां बंद दवरिल्लीं. लॉकडावनाचो कोविडाचेर आळाबंद हाडपा खातीर फायदो जाता आसत जाल्यार लोकय लॉकडावन पेलपाक तयार आशिल्ल्याचें दिसून आयलें. आज लॉकडावनाचो तिसरो दीस आनी आज आयतार. आज जे शॉपांनी ह्या मार्केटान पळयली जायत मार्केटां ही सामकी खाली जाले कडेन आसात. खंयचेच मार्केट ओपन अशें म्हणना. आज लोकांनी ह्या कोरोनाचे पॅन्डेमीक जे वाडपा लागले कडेन आसा, केसीस वाडपा लागल्या, ही सेकंड वेव जी आसा ही चड जाल्ले कारणान लोकांनी आपणी जावन हे बंद दवरले कडेन आसा. आनीक ही जर कमी करतलो जाल्यार एका लॉकडावन हो उपाय हे सगळे आमी म्हणटात बरोबर सगळे लोक म्हणटात जे लॉकडावन 3-4 दिसांचे केला ते 15 दिसां तरी हाडचे आनी 10 दीस तरी करचे आनी ही जी चेन आसा ती कट करची अशी सद्याक म्हणले कडेन गोवा 365 खातीर कुंकळच्या रमेश नायक रावत. आनी हे पळयात मडगांव, कळंगूट आनी फोंडेचे देखावे. कळंगूट सारकिल्ली पर्यटकांनी गजबजपी दर्यावेळे किण्ण पडिल्ली. आयज लॉकडावनाचो तिसरो दीस. मडगांवच्या मडगांवच्या मार्केटवाल्यांनी हो लॉकडावन कडकडीत पाळिल्लो आसा. तेंच्यांनी पयलो दीस, दुसरो दीस आनी तिसरो दीस सारके आपली दुकानां सारके बंद दवरलेली आसा. खंयसरूच कांयच चालू ना. फक्त एक सोडले जाल्यार एसेन्शियल्स शॉप्स म्हटल्यार फार्मासी आनी एक मागीर तशें दुधाचे तशें दुकानां. पूण हांगा जे सकाळ फुडें मार्केट बघता पिंपल कट्टा कडेन तेंच्यांनी हे लॉकडावन तितलो पाळोवंक ना. तेंच्यांनी 3 दीस आपलें मार्केट चालू दवरलें. तशेंच आमी पळयल्या रस्त्यार हांगासर यंगस्टर आसा ते 2 व्हिलर घेवन भोंवताले ते दिश्टी पडटाले. हो लॉकडावन असो वाडून कडकडीत लॉकडावन करचो आनी एक कमीत कमी 8 दिसांक लॉकडावन करचो असो सगळ्या लोकांची मागणी आसा. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकर.
फोंड्या लोकच नाशिल्ल्यान बस स्टँड रिते दिसले. एका पत्रकारान सांगलें, लॉकडावन जालें जाल्यार आमकां लुकसाण सोंसचें पडटा, पूण कोविडाचेर कंट्रोल हाडपा खातीर ते करता आसशात जाल्यार पुरायन करात. आयकात ताका कितें सांगपाचें आसा तें. काय ना, कांय गिरायक ना, सकाळच्यान बेश्टो बसला फक्त. अजून लॉकडावन करपाक जाय, पूण टोटल करपाक जाय करता जाल्यार. कित्याक सिंगल फक्त शॉपां आनी हे ते बंद करून काय फायदो ना न्हू. वयर सगळें बंद केलें म्हणटकूच टुरिस्ट ना, काय ना म्हणटकूच ते जाल्यार जाता लॉकडावन. गोवा 365 खातीर प्रहर सावड्डेकार, रमेश नायक रावत, कृष्णा नायक, संदीप तुयेंकार आनी संदीप कामुलकार. कोविडाचे फाटभुंयेर लोकांचे मजती खातीर टास्क फोर्स तयार करात. त्या खातीर मिलिटरीची मजत घेयात. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन मागला. त्याचबरोबर पारंपारीक वेवसायिकांक 100 कोटींची मजत पॅकेजूय दियात. तो मागता जाल्यार 45 ते 60 वर्सां पिराय मेरेन वॅक्सिनां पावोवपाक सरकार अपेशीत आसला. कोविडाचो सांवार आडोवपाक फकत लॉकडावनूच होच पर्याय, सुदीन ढवळीकर म्हणटा. विरोधी आमदारा बरोबर सरकारांतले आमदार आनी मंत्र्यांनी सरकाराचो फोग काडिल्लो, खास करून लॉकडावनाचो काळ वाडोवपाचे बाबतींत. दिगंबर कामत म्हणटा, गोंयांत कोरोना पॉझिटिव्ह सांपडप्यांची टक्केवारी जर 50% पावले आसत जाल्यार सामकी खंतीची गजाल. वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह वाडयात, तशेंच पावसांतलें नियोजनय करात, ताणें मागलां. ज्या टास्क फोर्सांत सिव्हिल सोसायटीचे एमिनंट पर्सनॅलिटीज, एक्सपिरियन्स डॉक्टर्स आसतले आनी त्या भायर आर्मीचेय तज्ञ लोक आसतले, जे ह्या कोविडाच्या खातीर जे कितें घेवपाक जाय, धोरण आंखपाक जाय, तें धोरण आंखपाक सरकाराक मदत करतले. काल प्रधानमंत्री आर्मीच्या लोकां कडेन चर्चा करपाक लागला आनी आर्मीचो इन्व्हॉल्वमेंट ते करून घेवपाक सोदता. गोंय राज्यांनी ताबडतोब हो टास्क फोर्स चालू करचो आनी ह्या टास्क फोर्साच्या मार्फत एक धोरण आखचें, कोविड कशे पद्दतीन फायट करचें तें. तिसरी गजाल, वॅक्सिनेशनाचें ड्रायव्ह हें मोठ्या नेटान जावपाक जाय. गोंयांत खूब कडेन हॉस्पिटल्स आसात जी बंद आसात, वेगवेगळ्या कारणाक लागून ती बंद जाल्लीं आसात, पण इन्फ्रास्ट्रक्चर तशेंच आसा. ताजेर एक सरकारान विचार करचो. आतां थोड्याच तेंपान पावस येवपाचो आहा, पावस लागीं पावलो. पावसा खातीर आमची तयारी कितें आसा? पावस चालू जातकीर कोविडाचें पोझिशन आनी स्ट्रॉंग जावपाक शकता, केसीस आनी वाडपाक शकता. ताजे खातीर आमी तयारी कितें करपाक जाय हाजेरय आतां ताबडतोब विचार जावचो अशें म्हजें मागणें आसा. 100 कोटीचें पॅकेज हे रिक्षा ड्रायव्हर, टॅक्सी ड्रायव्हर, मोटरसायकल पायलट, खाजेकार, चणेकार हांकां सगळ्यांक एक पॅकेज दिवचें. पुराय भारतांत लॉकडावन घालात अशें अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षान नरेंद्र मोदी कडेन मागलां. हाचे वयल्यान भारतांतली परिस्थिती कितली गंभीर आसा हाची हेर राष्ट्रांक जाणविका जाल्या, पूण आमकां जायना. मगोपाचो फुडारी आनी मडकयचो आमदार सुदीन ढवळीकारान खंत उक्तायल्या. ताच्या मतदारसंघांतल्या लोकांक लसी बगर परत वचचें पडलें देखून तो खुबळ्ळा. पळयात तो कितें म्हणटा तो. 50% जे चेकिंग जाता ते ह्यातून 50% लोक पॉझिटिव्ह सांपडपाक लागले. सरकाराक हांवें लॉकडावना विशीं विनंती केल्ली. सरकारान अजून पसून त्या विशीं कांयच प्रगती दिवना. आज सरप्रायजली जे आमी सांगताले गोंयांत लॉकडावन कर, तेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष उलयल्या आनी तांणी म्हटलां सबंद भारतभर लॉकडावन करपाची गरज आसा अशें तांणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीक कळयलां. हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता गंभीर स्थिती निर्माण जाल्या. नंबर 1, जे वॅक्सीन 45 to 60 लोकांक गोंयांत घेवपाक जाय आशिल्लें तें वॅक्सीन जाय तशें लोकां पर्यंत पावना. खंय तरी डिपार्टमेंट हेल्थ आनी गोवा सरकार कमी पडटा अशें म्हाका दिसपाक लागलां. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार आनी फोंडेच्यान कृष्णा नायक. परतून घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फाटल्या 24 वरांत भारतांत 3,92,488 कोविड केसींची नोंद जाल्या, जाल्यार कोविडाक लागून 3,689 जाणांक मरण आयलां. सप्तकभरात देशात 3 लाख केसी आनी 3,000 मरणां नोंदयल्यात. एकूण केसींचो आंकडो 1,95,00,000 जाल्यार मरप्यांचो आंकडो 2,15,000 गेला. 10 राज्यांनी 76% नव्यान जावपी मरणांची नोंद जाल्या. महाराष्ट्रात हो आंकडो चड आसा. फाटोफाट दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, तामिळनाडू आनी मागीर येता तो पंजाब.
आता मेरेन 29 कोटी कोविड-19च्या पेशंटांची सॅम्पलां तपासल्यात. ह्या सॅम्पलांतल्यान 6.74% जाणांचो संचय सकारात्मक दर दिसून आयला. सक्रिय प्रकरणांनी 12 राज्यां 81% योगदान दितात. महाराष्ट्रा उपरांत कर्नाटक, केरळ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, तामिळनाडू, वेस्ट बेंगॉल, बिहार आणि निमाणे कडेन हरियाणा. 10 राज्यांनी 73% नव्यो केसी नोंदयल्यात. सगळ्यात वयर आसा महाराष्ट्र, उपरांत येता ते कर्नाटक, केरळ, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बेंगॉल आणि छत्तीसगड. फाटल्या 24 वरांत भारतात कोविड दुयेंत मुक्त जावप्यांचो आंकडोय 3,07,865 पावला. 76% नव्यो केसी बऱ्यो जाल्ल्याचें प्रमाण आसा तें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ, मध्य प्रदेश, वेस्ट बेंगॉल, छत्तीसगड आणि राजस्थानात. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार. मडगांव नगरपालिकेच्या इमारती कुशीक एक शॉर्लेट कारक उजो लागलो. शेनवारा रातच्या 8 सुमार उजो लागपाची घडणूक घडली. गोंयांत कांय सुवातांनी पावसाचो शिवर जालो, पूण चडीत तापमानात उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत व्हडलोसो बदल जाल्लो दिसलो ना. पणजे आयतारा चडांत चड 34.5 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांची. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.